आता खबरो विस्तारान। बरे गुण मेळूनय ज्या डीएड उमेदवारांक मुळाव्या शाळांतल्या शिक्षक भरतीन जांची निवड जाल्ली ना ते उमेदवार ब्रेस्तारा मुखेलमंत्र्याक मेळपाक परवरे आयिल्ले। राखीव गटांतल्या 30 उमेदवारांचो जनरल गटांत आस्पाव केल्ल्यान आमचेर अन्याय जाला म्हण खंत जनरल गटान उक्तायल्या। डीएड ट्रेन शिक्षक युनियनाच्या 4 प्रतिनिधींनी वचून मुखेलमंत्र्याची भेट घेतली। मुखेलमंत्र्याची भेट घेतल्या उपरांत युनियनान कोर्टात वचपाचो निर्णय घेतला। RDX गोवा खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार। हांव आरती जाधव जे हांव SC कॅटेगरीन आसा 2012 पास आउट जाल्लेले आसा। हांव 2012 जर पास आउट जावन आजून जर हांगा आसा जाल्यार आमी कितें करपाचें? 10 वर्सां जालीं आमकां आतां 8-9 वर्सां जालीं आमी कितें करपाचें? आनी जी न्यूली आमच्या SC कॅटेगरीन जी 3 पोस्ट भरल्या ते 3 पोस्ट फक्त न्यूली जी पास जाल्या तांकां घेतल्या जाल्यार आमी कितें करपाचें? 8-9 वर्सां जालीं तेंच्यांनी जाल्यार आमी कितें जीव दिवपाचो काय कितें? कानी खंय वचपाचें? ते मातशें एक्शन घेया, गव्हर्मेंटाक सांगता की हांव एक्शन घेया, जी न्यू घेतला ती सिनियरिटीचेर घेया। आमी 9 वर्सां जालीं पास आउट जावन। म्हजें नांव गौरी जसलकर, हांव युनियनाचे जनरल सेक्रेटरी आसा। आनी हेतून अशें घोळ जाल्ला की मराठी मिडियम आनी कोंकणी केल्ल्या जाल्यार कोंकणी केल्ल्यांक हायस्ट मार्क अबाव 70 पडलेले आसा आनी ती कोंकणी केल्ल्यांक सुद्दां 10 जाण सिलेक्ट जाल्लेले। म्हणजे हे कशें कितें? हेतूनय तेंच्यांनी घोळ केल्लो। कशें ते कोंकणीक सिलेक्ट करता? आमी मराठी मिडियम आसतना कोंकणीन तेंच्यांनी कोंकणी सब्जेक्ट घेवन ते 70-73 अशें घेता, अशी तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्ली आसा। सो थंय तेंच्यांनी घोळ केल्लो आसा आनी आमच्या खरेंच कोंकणी मराठी तेणी घेवकच ना। जो कोंकणी सब्जेक्ट घेवन तेणी पास जाल्लो आसा आनी तो मराठीचो पेपर कसो आन्सर करतलो आनी ताका कितले हायस्ट मार्क्स पडटले आनी ताका सिलेक्शन केलें। हे पेपर तेणी दाखोवपाचें, कित्याक एग्जामी पासूनच हेतून घोळ जाल्लो आसा आनी हातून रिजल्टान सुद्दां सगळ्याक घोळ केल्लो। आमी जी 1.5 वर्सां आमी सरकाराच्या निर्देशां हाडून दाखयले की आमकां 10 वर्सां जालीं आमी बेकार आसा, आमची वर्सां जाय दिली म्हणून सरकाराचो परिकर सरकार आसतना आमी तेच्या लक्ष हें केलो, तेचो दाखोवन हाडलें आनी तेचे कडेन आमी गेल्ली अपॉयंटमेंट घेवन। तेणी आमकां सांगलें 200 पोस्ट काडटा म्हणून। मागीर आमी आयल्ली, परत तेची जागत ना, मागीर तो सीक पडलो। आमी खूब अपॉयंटमेंट घेतली परी तेन्ना मेळोंक ना। आमी फायट करीत रावली। एज्युकेशन डिपार्टमेंटान 3 दीस स्ट्रायक केलो आमी। थंय आमकां बटन आडयले, दोगां तिगांकच घेतले आनी काडटले म्हणून सांगलें। जेन्ना पोस्ट येयले तेन्ना तुमी हांगा स्ट्रायक केला, तुमच्या खातीर पोस्ट काडला म्हणून सांगला। पण आतां बघता जाल्यार जी फुडें सरला ती हयच आसा आनी जी न्यूली पास आउट जाला ती पोस्टाक लागल्या। आमी आज 10 वर्सां जालीं आमी बेकार, न्यूली पोस्टार जाली ती पेपरान बरे मार्क घेतली, आमी थंयच रावली। तो कोर्टान वचून इश्यू हें करचो पडटलो, कोर्टान वयचें पडटलें। आतां आमकां जर आतां आमचो हक्क मेळटलो जनरल कॅटेगरी लोकांक जाल्यार आमकां आतां कोर्टान वयचें पडटलें। गोंयचें सरकार कांयच करूंक शकना। ते एड दिल्या न्हू ती सर आनी एड पळय बेजिकली कशें आसा, म्हणजे आतां सेमान आज म्हटलें आमी स्टडी करून हें सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा। बेजिकली कशें आसा, ती एड आसा पळय तितूर खूब मिस्टेक्स आसा म्हणून सांगता म्हणून हें आमचें ते भुरग्यान म्हटलें मिस्टेक आसा जाल्यार ती स्क्रॅप कर अशें म्हणून डायरेक्ट पयलींचें खूब चुकयलां म्हणटा। मागीर ते म्हणून म्हटलें ते स्क्रॅप कर अशें म्हणून आमच्या भुरग्यान म्हटलें। सर पालो कितें स्क्रॅप पालो, तूं कशें उलोवंक मेळना, ऑलरेडी सगळें जाल्लें आसा आनी आमी सगळें ती परत री-एडवर्टायज करप न्ही तेंच्यांनी, जी मिस्टेक आसा ते सुदारून आनी आमी केला तें सारको केला परत एडवर्टायजमेंट काडटा। तो म्हाका कळ्ळें आमी स्क्रॅप करपाची भाशा उलोवनाका म्हणून। मागीर एक शिक्षण मंत्री एडवर्टायजमेंट रॉंग आसा ही तरी तो कसो भाशा उलोवंक शकता? हांव म्हणटा तुमी ते कॅटेगरी वायज तुमी जो मेन्शन केल्लो की मेरीट वायज कॅटेगरी वायज मेरिटान पळयतले, जेन्ना तुमी तितून कॅटेगरी वायज लिस्ट काडल्यार तितून तरी मेरिटान पळोवपाचें। आयज तुमी म्हणटा की ते रुला प्रमाणे तो पयली जनरल जाता। जर तो 67चेर पयली जनरल जाता जाल्यार तुमी ताका पयलीच जनरल म्हणून कित्याक दाखयलो ना? तुमीच दाखयलो ना OBC म्हणून, आमी सांगू ना ताका OBC दाखय म्हणून। जर तो मनीस तेणें आमकां अशें सांगलो एक स्टेटमेंट की जेन्ना खंयचोय भुरगो SC ST OBCंतल्यान जेन्ना ताका एप्लाय करता तो पयली जनरल आसता आनी मागीर खंय तो OBC जाता। आतां हें कशें कितें जाता म्हाकाय चड म्हाकाय बीन आमी काय एडवोकेट न्ही, आमी काय कायद्याची भाशा शिकलेले ना, आमी कायद्याचेर काय शिक्षण घेतलेलें ना, तेन्ना आमकांय बी हितूंतलो काय कायदो खबर ना म्हणून हांवें थंय मौन पाळ्ळें। पण म्हाकाय हो प्रश्न पडला, आयज सगळ्या लोकांक प्रश्न पडूं शकता की तो पयली जनरल मागीर OBC। बरें, जरी तो पयली जनरल जालो जाल्यार तुमीच ताका OBC म्हणून दाखयला, डिक्लेअर तुमी केला OBC म्हणून, आमी करूंक ना।